परीक्षा हो शिक्षणाचो उत्सव जावपाक जाय। विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्ही अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीच्या फाटभुंयेर इयत्ता 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या चित्रकला सर्तीच्या बक्षीस वांटपाच्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। 27 जानेराक परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतले। गोंयांतल्यान 2 विद्यार्थी आनी 1 शिक्षकाची निवड प्रधानमंत्र्या कडेन दिल्लीन थेट चर्चा करपा खातीर जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मुद्दामून मागता की ऑनरेबल पीएम ज्या पद्धतीत मोटिवेट करतात म्हणजे 2018तल्यान ते प्रत्येक इस्कॉलांतल्या भुरग्यांकडे टिचरांकडे पेरेंट्सांकडे उलयत आसा। कित्याक तर भुरग्याच्या तकलेंतलो भंय वयचो। भुरग्याच्या काळजांत म्हणजे आमच्या भंय 2 कडेन आसता, एक आमच्या तकलेंत आनी काळजांत। तुम्ही मुद्दामून पळयात, आमी परीक्षेक बीन वयताले पयलीं तेन्ना आमकां चड भंय दिसतालो, कारण परीक्षा खंय तरी दुसरे कडेन आसताली, खूब टेन्शन आसतालें आनी 10वीची म्हणजे खूब व्हडली परीक्षा। कित्याक तर तुमचे तरी पेरेंट्स 10वी कोण तरी म्हणजे ग्रॅज्युएट जाले आसतले, आमचे पेरेंट्स ग्रॅज्युएट खंयचे 10वी जावंक नासले। हांव मुद्दामून सांगता, आय एम द फर्स्ट ग्रॅज्युएट इन माय फॅमिली म्हणटात ते। म्हणल्या उपरांत तुमकां सपोर्ट आसा, तुमचे पेरेंट्स आनी येते आनी टेन्शन आसतालें 10वी पास जावपाकूच जाय, हे हेजें व्हडलें टेन्शन आसतालें। तें टेन्शन तुमचेर ना, पण म्हणून म्हणजे थोडे भुरगे टेन्शनान थोड्यांनी सुसायडूय केला। थोडे जाण इतके टेन्शन घेतात की तांकां बरोवपाकूच येना आनी टेन्शन जर घेतलें जाल्यार तकलेन आसलेलें बी वयता। म्हणून एग्जामी वयताना कसलें टेन्शन घेवचें न्ही। एग्जामी वयताना हासत हासत वयचें। एग्जामी वयता आसतना इट इज एन फेस्टिवल जावचें, म्हणजे तो उत्सव आसचो। प्रत्येकाच्या घरात एक उत्सवाचें वातावरण आसचें आनी तेच उत्सवाचें वातावरण करपा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमले। ऑनरेबल पीएम जर दिल्लींतल्यान येता त्या 27 तारखे दीस तुमच्या कडेन डायरेक्ट इंटरॅक्ट करपाचें आसा, म्हणजे ते दिल्लींतल्यान उलयतले आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की तांच्यांनी मुळात ते डायरेक्ट उलयतले, म्हणजे फक्त स्क्रिनीचेर उलोवचें ना, ते तुमच्याच सारके सगळे भुरगे टिचरी ज्यो देशभरांतल्यान आयल्या ते समोर बसलेले आसतल्यो आनी पीएम डायरेक्टली येवन उलयतले, ते रिकॉर्ड करून आमकां पळोवपाक मेळटलें। पण म्हाका चड बरें कित्याक दिसलें सांगता हांव, ह्या सगळ्या डिस्कशनात आमचे 2 भुरगे आनी 1 टिचर गोंयची सिलेक्ट जाल्या, तें पळोवन म्हाका चड बरें दिसलें।